Pan Shemor, G8, page 100. 내게 예수 암자 소며 서로의 암과 박양도냐 오늘 암자 지와자 내게 예수 암자 सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. Ganşesi kırbadı. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्या जुसे लॉरेन्स सोफेरा देवान सर्गीचे राजपाव करूंक मागुया. तशेंच मागूंक लायला आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समोरता एशली आनीक डेझिरे फेर्नांदीस आनी तशेंच आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समोरता जॅक्सन आनीक रविना. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं बरी भलायकी तांकां फाव करूं आनी सगळे वायटा विघ्नांतली राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरता फ्रांसीस पेरीस, एडेलिन रिबेलो आनीक सातान रॉड्रिगीस. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूं आमी मागुया. आमारान ह्या वाड्यात रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता बेर्नार्ड बारेटो, फिलो एल्विस, योजियन फेर्नांदीस, मार्सियाना फेर्नांदीस, कायतानो एल्विस, मारिनल अल्मेदा, प्रिन्स एलेक्स, पिएदा डिसोजा, मारिया कायताना पो, अनिता गोसाल्विस. आयज सायबीमाची भेट ह्या कुटुंबात जाता. सांतिसिमो, रायन गोसाल्विस, दोंद्रे, लुइजिना फेर्नांदीस, अमाराल, पेरपेत पो, वॉल्डेंबाट वन, सिल्विना फेर्नांदीस, पोसरेबाट, सातान रॉड्रिगीस, केरन, रिचर्ड नाझारेथ, पियाले मोरोड, मरिलिन मोरिया. सायबीमाची भेट ह्या कुटुंबात जाता तेन्ना सायबीमाचे विनवणी ह्या कुटुंबात शांती कुशलकाय बरेपण बसूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोब्या आसूं. तुमचे सगळ्यांसू. म्हजो बीन मानो आयचो जबाब सोरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनीक शांती बसतली. आमी जण एकली प्रमाणीकपणाचे आनीक शांतीचे दूत जावंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावंक पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमुल्लो मारुया. सगलीं बराबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच अंकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia, somia kaku
소미아카 굿고 소미아카 굿고. प्रार्थूया. थोडो सोबील उगीच रावन तुमचे कासकी ते सांग तेव्हा मुखार दवरात. सोर पदवीदार देवा, पातकांत आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यात. आतां आमी ओतरेकून रावता त्या तुज्या एकल्याच जोणीत पुताच्या जल्मा वरवीं येतल्या नवेपणान आमकां सुटका लाभय म्हूण मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता राजबोध चलयता सासणाच्या सासणात. 아멘. जेरेमेस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरेस्पूर अशें म्हणटा, पोले हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न कोत्तलो ते दीस लागीं पावता. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भोगतीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो कोत्तली. सुरेस्पूर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात लोक आनीक केन्नाच म्हणचो ना, ज्या सुरेस्पुरान इस्रायलाच्या पुतादुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, ज्या सुरेस्पुरान इस्रायलाच्या गोरन्यांचे सोस्तीक जूंय ताणें तिका शिंपडायलोली त्या उत्तर गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत पोत्तून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडून येतलें ते दीस लागीं पावता. सुरेस्पुराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सुरेस्पुराच्या उतराक आमचो जबाब. सुरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली. सगळीं म्हणुया. सुरेस्पुरार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोरचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोचेची मनसुबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सुरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया कोत्तलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. सुरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली. सुरेस्पूर इस्रायलाचो देव तोर जावं. तो एकलोच कोत्ता विस्मिता. ताचें वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं. ताचे मोहिमेन बरो आख्खो संवसार. जबाब. सुरवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली. उदकार उबी रावया. Soy sorvisvora, soy sorvisvora, soy sorvisvora, soy sorvisvora. इस्रायल गोरन्याचो फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोजसाक तुवें सुमोद दिली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. Soy sorvisvora, soy sorvisvora, soy sorvisvora, soy sorvisvora. सोबेस तुमचे सोबे आसूं
आनी तुमच्या आत्म्याचो आसू Matthew pormone shubotoma. मोहिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताच्या आवय मारयेक आनी जुसेक लग्नाचें उतर जालें पूण ती एकठांय जिवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेत जालेली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो दुर्बोध मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका कशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या संगताक घेवंक भिवू नाका कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलो कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रभाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चोली गर्भेत जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतलें. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पतीन कशी तिका संगताक घेतली. सोम्याचें शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे बहीण मानू, आयच्या शुभ वर्तमानांत मातयो जेजूच्या जल्माची खबर आमकां सांगता. पूण ही खबर आमकां सांगता तेन्ना आयचें शुभ वर्तमान केच भाशेन आमचें लक्ष जुजेचेर घालूंक आपयता. ताच्या जिविताचेर नियाळ करून ताचे कडल्यान शिकूंक आमकां आपयता. 4 वस्तू म्हजे बहीण मानू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां नियाळूंक मेवतात. पयली वस्त जुजेच्या जिवितांत वॉज स्ट्रगलिंग. ते वॉज इनर स्ट्रगल. भितरल्यान तो कश्टवतालो आनी कित्याक पासत जाचे मारये लागीं लग्नाचें उतर जाल्लें ताका गोमून येता ती गर्भेस आसा म्हूण. आतां कशी गर्भेस जाली, कितें घडलें, सारकें ताचे भितर तो कश्टवता. ताचे भितर हे प्रस्न पडलेले आसात. आनीक वेन इज स्ट्रगलिंग, वेन इज सफरींग एंड वेन इज क्वेश्चनिंग, तो कितें करता, तो एक दुर्बोध मनीस आसलो. आनी दुर्बोध मनीस आसलो म्हणटोच सगळे कायदे तो पाळटालो. पूण तो बरी ती वाट विचून काडटा आनी ती म्हणल्यार तो गुप्ती मारयेक सोडून दिवंक सोदता. तो तिचें नांव उबोवंक सोदिना, ताचे तिका गुन्यांवकार करूंक सोदिना, दुसऱ्याक तो सांगूंक सोदिना. पूण हे कश्टवता तेन्ना तो कितें करता, बरी वाट विचून काडूंक सोदता आनी ती म्हणल्यार गुप्ती मारयेक तो सोडून दिवंक सोदता. म्हजे बहीण मानू, आमचे जिवितांत आमी बरी मनशां जावं वी आर रायचस पीपल, सगल्याच्या जिवितांत डावट येतात, दुबाव येतात, भिरांत येता आनी आमी सगळीं कश्टवता. आनी कश्टवता तेन्ना आनी कितें आमच्या जिवितांत घडटा तेन्ना देखून एके फावटी भावाट देखून हालता. पूण असले परिस्थितींत बरें तें आमी विचून काडूंक गरजेचें. आनी जितलें आमी बरें तें विचून काडटा तेन्ना बरेंपण येवंक शकता. दुसरी गोश्ट म्हजी बहीण मानू आमकां नियाळूंक मेवता ती म्हणल्यार देव ताचे लागीं ओगेपणांत उलयता. तो न्हिदलोलो आसतना ताच्या सपनांत देवदूत येता आनी देवदूत देवाची येवजण ताका उक्ती कोत्ता. सो देव ताचे लागीं ओगेपणांतल्यान उलयता. आमच्या जिवितांत म्हजी बहीण मानू ओगेपणांतल्यान सायलन्स देव आमचे लागीं उलयता. जेन्ना आमी मागणें कोत्ता तेन्ना देव आमचे लागीं उलयता. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना देव आमचे लागीं उलयता. फक्त जाय ताका आयकून घेतलें काळीज. आमकांच विचारुया, देव जेन्ना आमचे लागीं उलयता तेन्ना आमी ताका आयकून घेता काय. तिसरी वस्त म्हजी भयण मानू, जेन्ना देव ताचे लागीं उलयलो तो आनी वेळ पिड्ड्यार करिना. तेजो ओबिडियन्स जें दुताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी ताका सांगाता घेतली. देर इज नो डिले, देर इज नो
कितें विचारिना तो आनीक कितें कितें करपाचें कांय ना. देर इज नो डिले. रोखडोच जे दुतान सांगलें तो देवाची कोशी मानून घेता आनी आपल्या जिवितांत पाळटा. सो आमच्या जिवितांत मोज भयण मानू देवाची कोशी, देवाक कालतेर रावप, ओबिडियन्स इज इम्पॉर्टंट. आनी म्हणटा तेन्ना आमकां जाय तें आमच्या जिवितांत घडटलें, पूण एके पावटी दुबाव प्रस्न. पूण मोज भयण मानू जेन्ना देव आमकां सांगता देवाची कोशी वी शूड नॉट डिले. केन्नाच आमी डिले करूंक फावना. सो देवाची कोशी आमी करूंक वावरूंक गरजेचें. आनी चवथे सुवातेर मोज भयण मानू इमानुएल म्हणल्यार कितें? आमचे मदें देव. देव मोज भयण मानू आमचे मदें आसा. आमच्या सुखांत दुखांत तो वांटो घेता आनी आपलो सांगात, आपलें बळ आनी आपली कृपा तो आमकां दिता. फक्त जाय ताचें आसणें आमी आमच्या जिवितांत अणभवलोलें, ताका आयकून घेतलेलो आनीक तो दाखयता व तो ताची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी पाळलोली आनी ताचीच कोशी आमी केली. तर हीच कृपा हेंच बळ आमकां सणेकल्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया C24 माथेचें भांगार करून पान 30 आनी 8 C24 पेज 38. माथेचें भांगार करून शोकाय तूं एका सुत्रान म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सत पदवीदार देव बाप्पाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमी समोरपता त्या बलिदाना वरवीं आमी तुका मानू. तुज्या पुतान आपल्या मरणा वरवीं आमच्या मरणाचो नाश केलो. अशें ताच्या सासणीक जिवितांत आमी भागिल्लीं जावं. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेतरां सासणाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर कांय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावर त्या मोगान अंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताचे येण्याचें गीत गायलें आनी तो येतोच ताका दाखोवन दिलो. आपल्या जल्माच्या गुटाक आदी फुडें संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फाव केलें. हे परी तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून साकृत रावलेली. ताका मेळूंक आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणीची. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां, सिंहासनां आनी पदव्यां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबर सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Alvarato sorvis mordi, Sorgani sonsa volle, Luce
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आरीक रगत कोस मरण सोसूंक आपकोशेन तोपोरादीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणी कोऱ्याचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट सोम्यामी ओडो खाता आनी एकाचितले पियेता तितले पावली तूं बरो देसो तुझे मरण कोरगोटा देखून सर्वेस्परा सोम्या जिवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उकड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोर्मोची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करेन देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर अशें लिओ आमच्या भाग्यंत बापा आनी फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत सोपून कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशान अंतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर आनी तुज्या काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्ताची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्योंत अंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्यों जुझे तिचो पोती भाग्यों धर्मदत्ता भाग्यों जुझेबाज सान मिगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर खाली तुका मानुल्या ते सगल्या सातां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक आमेन देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकवणें प्रार्थन देर घेवन म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां कस आनी आमकां ताणें पळोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराज क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरशान अत्रेक तळ्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिसकार आनी कशें परमतिका शांती दी आनी तूं तिका एक वटान सांबाळ तूं जे येताय राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर
देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान दीस सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका पावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया. D40 सर्गी उंडो जेजून दिलो पान 60 आनी 9. D40 पेज 69. सर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां असो पावो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे उदीक उबीक पावलो. ये जेजू बेगीन ये ओतो तुका येवंक रावता. ये जेजू प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या मंदिरान तुजी काकूळत आमी बगूंक पावूं आनी येता तो आमचे सोडवणेचो दबाजो पावत त्या मनान समोरूंक फुडें सरूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सोर्बिस्पर तुमची सोबी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. सोर पुदबिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. मागणे सामिगेलीक. सामिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका दोमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक चल पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. D16 तारका ये बेगी बेगी पान 106 D16 पेज 106. तारका